हे आता आम्ही लाईव्ह पोवपा शकता। डेल्टा कॉर्प लिमिटेड जे गोयान कसिनो चलयतात, हे आता मॅसिव्ह हिल कटिंग हांगा चालू आसा। तुम्ही पोवपा शकता की कशा पद्धतीन आणि मॅसिव्ह डिस्ट्रक्शन ऑफ लँड, आणि कित्याक लागून गोयान कसिनो हाडपा लागून। आणि हांगा तुम्ही पळयत की त्या देशाचो ध्वज लावून ते आता कापतात। पुढे हा आणि पुढे जेसीपी हा त्यांची सरकार आमची थोडी सरकार। आम्ही ह्या देशात राहतो, आम्ही बाहेर बरे। आम्ही आता हांगा पोवपा शकता की हे मंत्र्यान सांगते की हिल कटिंग काय ना ते फाटल्या दिसांनी आम्ही पळयलें की तुवें धार बांदोड्या, तुवें फोण्या खंय खंय रेड मारल्यो, तुवें FIR रजिस्टर केले। हे आता हिल कटिंग काय ना, हो आता दोंगराचो तुम्ही स्लोप पळयात, हे दिस इज दिन दहाडे इलिगल हांगा कटिंग चालला मरे। कशें मॅसिव्ह डिस्ट्रक्शन ऑफ लँड इन द नेम ऑफ व्हॉट? सर परमिशन ना म्हणटा आणि हे काम अशें काय चलता? आम्ही आता फाटल्या दिसांनी पळयले की मंत्र्यान कितें सांगलें असेंब्लीच्या टायमार की आपूण फायन घालता आणि आपूण कसलीच परमिशनां दिवना। हे लोक कशे, हांकां कशी ऑडॅसिटी आसा दिन दहाडे एक्सकावेटर डंपर घालून दोंगर कापपाची? अरे हे ज्या स्लोपान पळय कापला पळय, हे मुखार वायनाड जातले मरे। हे सगळे कोसळून व्हांवन वचपाचे सकयल। जे स्थानिक आमचे लोक आहा पळय ते हे सगळे कोसळून सकयल वचपाचे। आणि फॉर व्हॉट डेव्हलपमेंट कसलो? व्हॉट डेव्हलपमेंट? कसिनो, जुगार, सोरो, प्रॉस्टिट्यूशन हाडपाक डेव्हलपमेंट? हो जागो डेल्टा कॉर्प लिमिटेडाचो 3,17,000 स्क्वेअर मीटर जागो मरे। दिस इज कमिंग अंडर कमांड एरिया ऑफ इरिगेशन। हो पाटली ऑर्चर्ड हा, हांगा नॅचरल कवर झाडां ठीक फॉरेस्ट पळय फाटल्या सायडीन कशें आहा ते वयर पळय, दिस इज नॅचरल कवर। मातसो कॅमेरा थंय घुंवडाय आणि मातसो फाटल्यानूय घुंवडाय त्या सायडीन। लोकांक पळोवनी की कशे दिन दहाडे हे नॅचरल कवर सुद्धा कापून उडयता। सो हातून फॉरेस्ट मिनिस्टर आयलो, हातून TCP मिनिस्ट्री आयली, आणि म्हाका समजना की IPB कशें हाका परमिशन दिता। हा TCP डिपार्टमेंट सांगता की आम्ही हिल कटिंग आज जर तर तू खंयचोय गोंयकार जर तर घर बांदतलो काय कितें करतलो, हिल कटिंगाचे परमिशन इज गिवन बाय हूम? TCP डिपार्टमेंट। आता हो प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड अंडर IPB, हाका हिल कटिंगाचे परमिशन दिले कोणे? कॅन IPB गिव्ह हिल कटिंग परमिशन? हा म्हणजे तुम्ही गोंयकारांक फोटोवपाक आणि गोंय काबार करपाक तुम्ही हे IPB हाडला आणि ताज्या मार्फत तुम्ही हिल कटिंग परमिशन दिता। मॅसिव्ह मरे 3,17,500 स्क्वेअर मीटर कापप म्हणजे तू चीप। एक गाव झाला मरे 3,17,000 स्क्वेअर मीटर म्हणल्यार।
आणि कितें करपाक कसिनो घालपाक जुगार खेळपाक आमी आमच्या गोंयच्या भुरग्याक जुगारांनी धाडया सोरो पिवपाक ते हांगा प्रॉस्टिट्यूशन करपाक त्या वाटेर धाडया ड्रग्स हे चल्लां कितें म्हाका दिसता हो सरकार गोंयचे कल्चर गोंयचो हेरिटेज आणि गोंयकारांक काबार करपाक मुखार उठल्या आयज प्रश्न उरला आता कितें पळय आमी कायदो कायदो म्हणटा आयज खंयचो कायदो सुपिरियर हे सरकारान सांगचें एक आयबीपी सुपिरियर काय टीसीपी सुपिरियर कारण दोन्ही बायोलेटरल वचूं शकना वांगडा वचूं शकना एक खंयचो तरी कायदो सुपिरियर आसपाक जाय आता जर आमी आयबीपी पळयले जाल्यार सिंगल विंडो परमिशन म्हणटा ते जर दवरले जाल्यार टीसीपीचो आनी उपयोग कितें उरला टीसीपी बरखास्त करून उडोवपाचे नगर नियोजन काबार करून उडोवपाचे जे परमिशन आहा ते आयबीपीकूच दिवपाचे न्हय सो हेज्या खातीर हेजेर हांवें म्हटलां की एक थापड मारता आनी एक मलम लायता अशें हे सगळे मुख्यमंत्री थापड मारता आनी हो मलम लायता हो थापड मारता आनी तो मलम लायता असो खेळ चल्लेलो आसा आणि फक्त लोकांक भासोन दाखयतात की येस वी आर सिरियस अबाउट द डिस्ट्रक्शन खरंच तर टीसीपी मिनिस्टर सिरियस आसा जाल्यार म्हाका खात्री आसा की तो एक्शन घेतलो हेजेर म्हणून आणि जी परमिशन आयबीपीन दिल्या कारण टीसीपी सुपिरियर टीसीपी कायदो केन्ना एस्टॅब्लिश जाला आणि आयबीपी कायदो केन्ना एस्टॅब्लिश जाला हे तेणे टीसीपी मिनिस्टरान पळोवचें कायदो सल्लो घेवचो आणि सगळी परमिशन आधी रिवोक करची तेजी आणि ताजेर लँड रिस्टोर करची आणि जेणे कोणी हे सगळे केला पळय तांचेर तेणे कठोर कारवाई करची तरच आमकां दिसतले की येस ही सिरियस अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ दी गोवा म्हणून आणि म्हाका दिसता ह्या सरकारान हे पळय आता जे कोण इन्वॉल्व आसा हे डेल्टा कॉर्प लिमिटेड हांचे जितले व्यवसाय पळय गोंयान आहा ते सगळे बंद करचे कित्याक तुम्ही या धंद्याच्या नावार तुम्ही नाशाडी करता मरे म्हाका दिसता ह्या डेल्टाचेर इमिजिएटली एफआयआर जावपाक जाय हाचेर सक्त कारवाई जावपाक जाय आणि ते 1 करोड रुपया फायन लावून काय फायदो ना 25 लाख 1 करोडान कांयच जावचो ना अरे तुम्ही हे पळय नेचराचो जो डिस्ट्रॉय केला हे तूं 25 कोटी रुपयान काय जावपाचो ना कित्याक तो हांगा दिसाक 25 कोटी रुपया जोडपाचो कसिनोचेर म्हाका दिसता दिस इज अ सिरियस इश्यू हातून डीसीपी मिनिस्टर मुख्यमंत्री आणि हे सगळे एंटायर बीजेपी हे सगळे शामील आहा कित्याक हे सांगताले की आमी तांणी 2012 गोंयच्या जनतेक फटयले कितें म्हणून की आमी कसिनो गोंयच्यान काडटा आमी कसिनो पणजेच्यान काडटा आता 12 वर्सां जाली गोंयची जनता वाट पळयता की केन्ना हे बीजेपीचे सरकार कसिनो काडून उडयतले आता तांणी पेडण्यान हाडपाचो विचार केला कसिनो म्हाका दिसता पेडणेच्या लोकांनी जे स्वाभिमानी पेडणेकार आहा तांणी म्हाका दिसता आपले स्वाभिमान जर राखतलो जाल्यार म्हाका दिसता तुम्ही असले प्रोजेक्ट हे जे पळय कसिनो हाडपाचो जो प्रथा पळय ह्या सरकारान केल्या म्हाका दिसता ही निषेध करपाक जाय आणि हे इमिजिएटली बंद जावपाक जाय एकूच सांगूशें दिसता पळय आमी जेन्ना म्हणटा ही भूमी आसा ही एका भूमीक दैवी कितें आसा आणि म्हाका उगडास येता की हांगा मिरामार थंयसर भगवान परशुरामाचो स्टॅच्यू बसयला मूर्ती बसयल्या ते एक प्रतीक की ही भूमी जी आसा ही देवांची भूमी देवांच्या भूमीन जेन्ना आयडेंटिटी वयता परशुरामाची भूमी म्हणून तेन्ना सीएम सांगता की सन्माना खातीर गोंयची आमची प्रसिद्धी मेळ्ळ्या म्हणून हे कितपत योग्य आसा जे कोण आसा एक भूमीन बाबा खरेंच देव मानता जाल्यार तेंच्यांनी फुडें सरपाचें आनी हे सरकाराक कितें झगडपाचें बेश्टे झेंडे हलयले म्हणून जायना हे कितें चल्लां ते पळय आमी वारंवार सगळे गजाली सगळ्यांच्या मुखार हाडटा 1 वर जाले पुलीस येवना डेप्युटी कलेक्टर येवना कितें आहा हेंचे डीसीपी मिनिस्टरी पळयता आसतलो प्रेस ताका आनी कामूय चालू आसा हे अशें चल्लां कितें हे जर जायना जाल्यार आमकां फुडली कोर्स ऑफ एक्शन आमी घेतले मी आता हे जे लाईव्ह मीडिया हांगा आसा तांच्या माध्यमांतल्यान आता पुलिसाक 1 वर जाले 112चेर कंप्लेंट रजिस्टर केल्या डेप्युटी कलेक्टर कडेन हांव पर्सनली उलयला ताणें म्हाका सांगलां हांगा शोकॉज इश्यू जाले आपूण मामलेदाराक धाडटा म्हणून अजून मामलेदार ना पुलीस ना हाज्या वयल्यान तुमकां कळपाक जाय की दीस इज अ बिग स्कॅम आणि सगळे लोक इन्क्लुडिंग पुलीस इन्क्लुडिंग टीसीपी इन्क्लुडिंग सगळे शामील ना जाल्यार हांगा स्क्वॉड पावपा आशिल्लो आनी तो बिनदास थंय कापता बिनदास तो कापता म्हाका दिसता थंय आमी वचून मातशें पळोवया
तेंका सेट